जाकारायस प्रवाद्याचे पुस्तका वेले वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन मेळ्ळां. आपल्या हातांत मेजपाचें सूट घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हणलें, हांव जेरुसलेमाचें माप घेवंक वेतां. तें कितलें रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. आनी म्हजे लागीं उलयतालो तो देवदूत उबो आसतनाच ताका मेळूंक दुसरो एक देवदूत आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, धांवून वच आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुसल्याक दुर्गा आसची न्हय, कित्याक थंय पुष्कळ लोक आनी गोरवां आसतलीं. पूण हांवूच जातलो ताचे भोंवती उज्याचे दुरीग आनी ताचे मदें ताचे वैभव. असो उलयता तो सर्वेस्पूर. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पूर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पुराचे उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुनव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तोच ताका जमा करता. जसो गवणी आपल्या शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब: जसो गवणी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पूर आमकां राखता. सर्वेस्पुरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो, बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. शियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोसान बोब मारतलीं. सर्वेस्पुराची उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातलीं. जबाब: जसो गवणी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पूर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदात नाचतलीं, तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचे रुडोन सोंपोवन तांकां हांव संतोषपुरीत करतलो. तांकां बुजवण दितलो. तांची दुखाबुरीत काळजां आनंदान भरतलो. जबाब: जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पूर आमकां राखता. उद्गार. सर्वेस्पुराक जोय जोय. आमचे स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. अमरण पोरजोळ लायलें. सर्वेस्पुराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू करतालो तितलेय विशीं सगल्यांक अजाप दिसतालें तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचे तुमी ही उतरां गोट मनान दवरात. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान धरून दितले हें घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें तें समजलें नात. तो ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक ते लिपोवन उरले आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां बें दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. जेरुसल्याक दुर्गा कोटा आसची न्हय, कित्याक थंय खूब लोक आनी गोरवां जमलोलीं आसतलीं. नियाळाक आदार. हालींच्या दिसांनी पॅलेस्टीन आनी इस्रायल देशा मदें चळवळ जालेली आमी आयकता. देशाच्या लोकां मदें पॅलेस्टीन आपल्या हातान घेतल्ल्या आतंकवाद्यांनी मस्जिदांनी फातर एकठांय करून इस्रायल फौजेचेर आनी लोकांचेर मारून तांकां जोखमी केलेले आमी टीव्हीचेर पळयता. जुदेव
त्या देसान पयले आसले आनी पॅलेस्टीन उपरांत नांव आयलां. जेरुझलेम इस्रायलाचें कॅपिटल आसलें आनी बेथलेहेम गांवान जेजून जल्म घेतलोलो. इतिहासा प्रमाणे गाजा आनी जेरुझलेम इस्रायला कडेन आसलें. तरी आसतना आक्रमण करून इजिप्टा कडेन इस्रायलान परतून जिखून घेतलें. वयल्यान ही पॅलेस्टीन आपलो गांव म्हणटात. इस्रायला मदें ही आनीक दुर्गा आसची न्हय अशें सर्वेस्पोर उलयता. ही इतिहास जायती लांब आसा. दुसऱ्या वाचपांत जेजू आपल्या शिसांक अशें म्हणटा, तुमी ही उतरां गोट मनान दवरात. मनशाचो पूत मनशाच्या हातांत पडचोन आसा, पूण शिसांक तें समजलें ना. घडचें आसा तें त्या काळार देवाच्या पुता सवें घडून आयलें. शिशांच्या वो आमच्या गिन्यानाक तें लागूंक ना, पूण लिपोवन उरलें. देवान सगळेंच मनशा कुळाक उगडापे करूंक जाय अशें ना. देव तो देव, सर्व शक्तिवंत स्वर्ग आनी प्रितुमेचो रचणार. मागणें, देवाचेर विस्वास दवरून जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.